दीस ब्रेस्तार ऑगस्टाची 13 तारीख 2026. पहिले मसक एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसक अध्याय 12 वळ 1 ते 12 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, तूं एका विद्रोही लोकां मदें वस्ती करताय. पळोवंक तांकां दोळे आसात, पूण तीं पळयनात. आयकूंक तांकां कान आसात, पूण तीं आयकनात. कित्याक तीं एक विद्रोही लोक. देखून मनशा पुता, एका निर्वसिता भाशेन तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्या दोळ्या मुखार तूं निर्वसनाक वचूंक भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार एक निर्वसीत कसो तूं वस्ती करताय त्या जाग्यांतल्यान दुसऱ्या जाग्याक वच. तेन्ना आपूण एक विद्रोही लोक म्हूण तीं वळखूंक पावतीत. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा एका निर्वसिता भाशेन तुजी पोटली तुवें भायर हाडूंक जाय आनी सांजेर तांच्या दोळ्या मुखार निर्वसनाक भायर सरतल्या मनशा भाशेन भायर सरूंक जाय. तांच्या दोळ्या मुखार वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी पोटली खांद्यार मार आनी काळोखान ती भायर व्हर. तुवें देश पळयना जावंक तुजें तोंड धांप, कित्याक इस्रायेलाच्या घराण्या पासत हांवें तुका एक खुणा केला. म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे हांवें केलें. एका निर्वसिता भाशेन हांवें दिसा उजवाडा म्हजी पोटली भायर हाडली आनी सांजेर हांवें म्हज्या हातांनी वणटीक बुराक केलो. उपरांत हांव काळोखांत भायर सरलों आनी तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पोटली खांद्यार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्यान, त्या विद्रोही घराण्यान तूं कितें करताय म्हणून तुका विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर म्हजो देव अशें म्हणटा. ही देव वाणी जेरुजालेमाक आनी तातूंत वस्ती करतल्या इस्रायेलाच्या सगळ्या घराण्यांक लागू जाता. तशें तांकां घडतलें. तीं गांव सांडून वेतलीं आनी निर्वसीत जातलीं. तांचो रायकुंवर काळोखांत आपली पोटली खांद्यार मारतलो आनी भायर सरतलो. वणटीक केल्ल्या बुराकांतल्यान तो भायर वतलो. आपल्या दोळ्यांनी देश पळयना जावंक तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 78, 56, 57, 58, 59, 61 आनी 62. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसर नाका. तांणी महोन्नत देवाची परिक्षा केली आनी ताचे विरोध ती रावली. ताच्या आज्ञांक तांणी पाट केली. आपल्या पुर्वजां परी नीट वाट सांडून आडवे वाटेन तीं गेलीं. सडील धोणवा परी तीं घातकी जालीं. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसर नाका. दोंगरांनी कुरड्या देवाचें भजन करन तांणी ताका साळवायलो. मातयेच्यो मुर्ती पेटोवन ताका चिडायलो. हें सगळें पळोवन देव कठीण रागान पेटलो. इस्रायेलाक सगळोच काण उडयलो. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसर नाका. आपलें पदवेचें स्थान गुलामपणान ताणें सांठूंक दिलें. आपले महिमेचें बिडार दुस्मनांच्या हातांक पडूंक सोडलें. आपलेच परजेचेर ताचो क्रोध पेटलो. आपणे विंचून काडलेल्याक तलवारीन मोरूंक सोडली. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसर नाका. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 18 वळ 21
अध्याय 19 वोळ 1 पर्यंत. तवळ पेद्रून जेजूसरशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिजय? 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगर 7चे 70 पावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान 1 पावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हणून आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तेवळ तो साकर धन्याच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेल्लो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. ताणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगती साकर हाच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक बोसट दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान ह्या साकराक आपणा हुजेर आपोवंक लावन म्हळें, नाश्त्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकऱ्याची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आशिल्लें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गालिलियांतलो भायर सन गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें, माखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बोगसण्याक गड ना वा मीत ना, बगार जशें बाप उदार तशें आमी उदार जावन एकामेका बोगसणें दिल्यार शांती समाधान वळटा. पेद्रूच्या सवालाक जेजू जाप दिवन सांगता, 7 पावटी न्ही, बगार 7चे 70 पावटी बक्षिजे. म्हळ्यार बक्षणें उदका भाशेन वळाजे आनी कुरपेन जियेचे. हांव हेरांक बक्षिना तर म्हाका कोण बक्षूंक तयार आसा. आज कुटुंबां आनी वैयक्तीक जिवितान समस्या आसात तर हाका मूळ कारण मनीस बक्षूंक तयार ना. हर एकल्याक आपलो अहम आसा, म्हजें म्हणलें व्हडपण आसा. त्या खातीर हेरांक भाव वा भयण म्हणून मानून घेवंक नाका. अशें आमी रचलेल्या देवाक पयस करता आनी ताचे कुरपेतावन पयस रावता. देवाचे कुरपेतावन पयस रावून जियोंक साध्य आसा गी. मनशांक कितें केल्यारय तें तात्कालीक आनी देवान दिवचें आखेर पर्यंत. देवान हो संवसार रचतना माया मोगान जियोंक रचलो, पूण मनशान आपल्या स्वार्था खातीर तासो करून संवसारांत राज करची शांती समाधान नास केलें. शांती समाधान परत राज करूंक दिल्लें देवाचें आपोवणें देवाचें देणें जावन स्विकार करया.